मांद्रेच्या सावंतवाड्यावेल्या शेतकाऱ्यांनी केल्ली मिरसांग लागवडीची गवेरेड्यांनी नाशाडी केल्या। एक वटेन उदका खातीर त्रास काडटात, कष्ट करून मिरसांगेची लागवड करची पडटा, जाल्यार दुसरे वटेन उत्पन्न मेळपाच्या वेळार गव्यांनी मिरसांगेची लागवड नष्ट केल्ल्यान शेतकारांचेर संकश्ट आयला। शेतकी खात्यान हातून लक्ष घालून रानटी जनावरांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या। हे गवेरेडे येवन आज 4 दीस जाले। पयलीं गेले हे सायडीन हॉटेसून गेले तो हॉटेचो सत्यानाश केलो आनी ह्या वटेनचो त्याचे दुसरे दिसा हे सगळेच उडय का आमचं पोटच हेचेर। आता 6 म्हयने आमी 3 म्हयने आमी हेतून 3-4 म्हयने हेतून आमी मरतो। एके वटेन पाणयाचो हे ना आमकां 9 दिसांनी पाणी एकदां मेळटा, तो पाणयाचो हे सारको ना। एग्रीकल्चराक बी कळयल्यात? एग्रीकल्चराक कळोवंक ना। कळोवंक जाय न्हू, मागीर तेंचो कितें बंदोबस्त करता जाल्यार कळटले। एग्रीकल्चराक कळोवंक ना, फक्त पंचाक फक्त सांगला सरपंच। आणि तेणी काल आपूण येवन स्वता बघला सगळा आणि तेणी मागीर सांगला तुमकां आपूण हें करते म्हणून फॉर्म दिले, फॉर्म तुम्ही भरा म्हणून सांगले। ते फॉर्म तेणी ते वातीतच आहा। ओके। आणि त्याच्या उपरांत तेणी सांगला सोमार दिसा आपूण तांकां हाडटय एग्रीकल्चर ऑफिसराक। हय, तांकां दाखयते हे लुकसाण काय जालें। ओके। पण आनी आमकां हेच्या शिवाय कांय ध्याना न्हू। ओके। आता इतके दिस आमी मार मेलो आनी आतां खावच्या टायमाक ही असो इवाड बरोबर सारखे काल येयले, पयर येयले ते काल येयले सकाळी ते सारखे 3-5 येयले। आमी हथंयसर न्हिदलेले। तुम्ही न्हिदतात आता? आनी काय करता, आनी ताका चासच ना न्हू। ओके। तुमचे मिरसांग उडयले न्ही गव्यांनी, केव्हा इल्ले? परवाचे दीस। कळयल्यात डिपार्टमेंटाक बी काय? कालच आमी पंचायतीक ताका सांगला न्हू, मेंबर तुमचो आमी। मागीर काय सरकारा कडसून काय तुम्ही डिमांड करतात? काहीतरी बंदोबस्त करचो न्हू तेंचो। गव्यांचो बंदोबस्त। ओके। कितले लायल्यात गे आई पोरसून? सगळं तुमचं सगळी खाल्ली। उदक येता तुमकां? उदक मेळता? उदक ना वयला म्हणजे टाकी बसयल्या।